दीस मंगळार डिसेंबराची 9 तारीख 2025. पहिले वाचप इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 40 ओळ 1 तावन 11 पर्यंत. बुजवण दिया म्हजे परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साकरेचे दीस संपले, तिच्या अपराधांचे फारीकपण दिवन जालें. सगळे तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी ख्यास्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता. अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक फालकें भरून येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी. उंच सकल सुवात सपाट जावं दी. फोंडफोंडकुलां आशिल्लो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली, कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां. एक ताळो सांगता, परगट कर. आनी हांवें विचारलें, कितें परगट करूं? आख्खे मनशाकूळ म्हळ्यार तण आनी सगळी ताची सोबाय शेतांतल्या फुलांचे सोबाये सारकी. सर्वेस्पराचो श्वास तांचेर पडटना तण सुकता, फूल बावता. खरेंच लोक म्हळ्यार तण, पूण देवाचें उतर सदांच तगता. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता, उंच पर्वताचेर चडून वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणें बोब मार आनी जुदाच्या शहरांक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बलिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचे सवें आसा. जैताचें फळ ताचे फुडल्यान वता. गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतायेन चरोवन व्हरता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 96 1 तावन 2, 3 आनी 10, 11 तावन 12 आनी 13. श्लोक. आबळे आमचो देव पदवेन येता. सोम्याक नवें गीत गाया. पृथ्वेच्या निवास्यानो सर्वेस्पराक वाखाणा. सोम्याक नावाडा, ताच्या नांवाक होगलाप दिया. श्लोक. आबळे आमचो देव पदवेन येता. ताचे सडवणे विशान दिसान दीस परगट करा. जनांगा मदें ताची महिमा गाजया. सर्व लोकां मदें ताची विचित्रां गाजया. श्लोक. आबळे आमचो देव पदवेन येता. सर्वेस्पुरुस आमचो राजा. सर्वेस्तांक न्याय नितिकाल तो चलोवन व्हरता म्हणून जनांगा मदें परगट करा. श्लोक. आबळे आमचो देव पदवेन येता. तर ताचे हुजरी सर्ग सगळो उल्लासूं. आख्खो संवसार आनंद भोगूं. दर्यो आनी तांतलें सगळें संतोशान गरजूं. भुंयबाट आनी तांतलें सगळें उल्लासाची बोब मारूं. रानांतलीं रूख झाडां संतोशाचो नाद उठोवं. श्लोक. आबळे आमचो देव पदवेन येता. कित्याक तो येता संवसारांत न्याय नीत स्थापीत करूं. नितीन लोकांची मनसुबी करूं. सताचे वाटेन जनांगाक चलोवन व्हरूं. श्लोक. आबळे आमचो देव पदवेन येता. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. सोम्याचो दीस लागीं पावला. आबळे आमची सडवण करूंक तो येता. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 18
वळ 12 ते 14 पर्यंत. जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, तुम्ही कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया. तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडून सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसो ना? आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता, सांडून वचनातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोष पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायनये म्हणून तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मनजातींक पळयतना तांचे तें एका तराचें भोळेपण आनी सोबाय आमकां दिसून येता. क्रूर मनजातींक पळयतना भें दिसता. मनीस मनजाती प्रास भोव उत्तम. मनजात देवाची रचना, पूण मनशाक देवान ताच्या स्वरुपाचें करून रचलां. देखून देवाक आपले रचलेल्या मनशा थंय चड मोग आसा. 100 बकऱ्या मदें एक बकरो सांडून गेल्यार एक मात गेलो न्ही ओडनी हेर 99 बकऱ्यांची राखण करता म्हणून गवळी सांगत. पूण आमचो देव जण एकल्याचो मोग करता आनी हेच कारणां पासत तो हर एकल्याच्या फाटल्यान वता. ताका सोदता आनी तो मेळतना संतोष भोगता. कोणाचो नाश जायनये बगार सासनीक जिवीत जोडी जायी म्हणून देवाची आशा. पूण मनीस आपल्या नेनारपणान आनी स्वार्थान देवातावन आनी पेल्यातावन पयस वता आनी कश्टांक सांपडटा. पूण आमचो देव सदांच विश्वासी. तो आमचे संगी आसून आमकां राखता, कित्याक तो आमचो मोग करता.